चिंचोण्या आशिल्ली शिक्षण खात्याच्या बिल्डिंगेंत चिंचोण्या पीएचसीक विनवणेक उपरांत 2 कुडी वापरपाक परवानगी दिल्ली. मात चिंचोण्या पीएचसी बिल्डिंग आपल्या मालकेच्या आशिल्ले वरी वागून थळाव्यांक निर्देशान बगर सुविधा वापरूंक दिना अशी कागाळ कारमोणा गांवचो आदलो सरपंच ऑल्विन जॉर्ज हाणें केल्या. खरें म्हटल्यार आमदारान हातूंत लक्ष घालून प्रश्नाचो सुटावो करपाक जाय आशिल्लो, मात तशें कांयच जावंक ना. देखून आमी हो प्रश्न घेवन मुख्यमंत्रीच न्हय जाल्यार प्रधानमंत्र्याकडे लेगीत वचपाक फाटीं सरचे नात अशें जॉर्ज हांणी म्हटलें. की बाबा ही गेट तुम्ही बंद केल्या ती ओपन करची, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें हांव रेडी आहा घेवपाक, कितें तुमकां जातलें कित्याक हिंग सीसीटीव्ही हा सगळ्याक जरी तरी दिसता तेंच्यांनी मेडिकल ऑफिसराक तेंचे कितें डॅमेज जाता तुमी तुमची ओन सेक्युरिटी गार्ड घाला, तुमची ओन सेक्युरिटी दवरचे. पूण गांवच्या लोकांक तुमी असले हॅरेसमेंट करचे न्हू, कित्याक करमोण्या आमच्या गांवांत कितें जालां हे 4 वर्सां भितर ते एकूच एक डेव्हलपमेंट जाला. हीच म्हजी मागणी सीएमाक कडेन आनी पीएमाक कडेन. सरी तर जायना आमी डायरेक्ट सीएमाक पीएमाक प्रायम मिनिस्टराक आमी एड्रेस करतले आनी सगळे ग्रिव्हियन्सीस आमी घालून प्रायम मिनिस्टराक एड्रेस करतले. एमएलए कितें आसा एमएलएक सांगपाची ऑलरेडी, कित्याक एमएलएक आमी ऑलरेडी हांवें व्हॉट्सएपाचेर मेसेज धाडली आहा, रिटर्न धाडलें, कित्याक सगळे डिपार्टमेंटाक कित्याक एमएलए आमचो सायडीक घरा फाटल्यान रावता ताका दिसता कितें जाता तें गांवांत, तुका जाल्यार दिसता फायदो ना. एमएलए हिंगाच फाटल्यान रावता गांवांत, तुज्या वॉर्डान कितें जाता तें खबर आसता, ते इन टच आसूंकूच जाय. तुका सगळें रिटर्न दिवपाक म्हूण नाका.